सो आयचे आम्ही सेशन फर्स्टाक आम्ही एक हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सांगून स्टार्ट करूया. सो आमकां कीर्तन सांगच्या इतिहासाची गीता नायक माताजी. माताजी तुम्ही स्टार्ट करायचं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. चंदकांत तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र सांगून दिलं. तशीच आम्ही आता नेक्स्ट प्रोग्रामाक होते असाची आमगेले आयचे क्विज प्रोग्राम. सो पीपीटी स्लाइड शेअर करते उरता. तशीच आमका सगळ्यांक गोतच की म्हळ्यार आम्ही रामायण सांदन ऐकून येयल्लो आसा. सो पुऱ्या लोकांक बहुशा पुरे प्रश्नाचे उत्तर सरळ आसा, मस्त सरळ क्वेश्चन्स आसा. बट बेस्ड ऑन वाल्मिकी रामायण आम्ही रामायण जस्ट नॉट म्हळ्यार आम्ही टीव्हीर पळोवन जावं आम्ही काहीतरी खेळान तो ऐकून नाल्यार आमगेले पुर्वजा कडल्यान आम्ही केन्ना रात्रीची स्टोरी आयकूंक उरता. सो खंय एके फावटी त्या स्टोरीन तूं म्हळ्यार सोर्सस डिफरंट सोर्सस उरता, ते व्हॅलिडिटी कितलो उरता. एक एक कडेन एक सांगिल्लो उरता, आनी कडेन आनीक सांगिल्लो उरता. सो आयचे क्विज कशें केला की म्हळ्यार वाल्मिकी रामायणांत कसो कसो आधार जावन कसं कसं बरयलं आसा श्री वाल्मिकी मुनीन, तशीच त्या आधार प्रकार आज आम्ही आमगेले रामायण क्विज कंडक्ट करते असाची. आणि ते बॅकअप करच्याका आम्ही रामायणाचे श्लोकास वरे इन्क्लूड केला. ते श्लोकास कोणे सांगका म्हणना, बिकॉज आय नो रामायण श्लोकास कोणे मोस्टली वाजिल उरना वाल्मिकी मुनीले. सो जाल्यार हांव कंपायल केला थोडे क्वेश्चन्स आसा खंय आम्ही डिफर जावेत, म्हळ्यार थोडे जनरल आयडिया उरना ते क्वेश्चन्स आसा. ते क्वेश्चन्साक हांव रामायणातून श्लोका वरे पिक केला. सो आन्सर सांगताना आम्ही ते श्लोका वरे पळयता. आणि कसं की म्हळ्यार हे जस्ट आमगेले एक जनरल डिस्कशन. सो काल आम्ही एक अद्भुत पार्ट ऑफ द आमगेले हिस्ट्रीचे एक अद्भुत भारत वर्षाचे एक अद्भुत दिवस काली पुरे लोक गोत्सा की काली आमगेले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न आमगेले हिस्ट्रीचे 500 इयर्स पर्यंत आम्ही जो आम्ही हिस्ट्रीन तो ते राखून बशिल्ले की अयोध्या जनान तू अयोध्या जनान तू अयोध्या जन तांणी दिपावली करचेक राखून बशिल्ले. सो काल ते अवसर आमकां प्राप्त जाले. वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाव. आम्ही आमकां सांगीत नेक्स्ट आमगेले नेक्स्ट जनरेशन्साक की आम्ही राम मंदिर जाताना आम्ही ते लाईव्ह पळयल्ले. आणि मोस्टली सम फॉर्च्युनेट पीपल हॅव ऑल्सो अटेंडेड लाईव्ह. सो ते आम्ही एक अभूतपूर्व दिवस काली आमगेले पुरे भारत वर्षाकच एक भूतपूर्व दिवस काली. सो ते सेशन ते आम्ही एक दिवस सेलिब्रेट करचे खातीर ते आयडिया री आम्ही हे रामायण क्विज कंडक्ट केला. आणि कसं नाही आयडिया नाही कोणाक कितलो गोत्सा कोण फर्स्ट येता सेकंड येता तसं ना. ते हे आम्ही सेशन जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ डिवोटीज आम्ही रामायण डिस्कस केल्यार रामाले एक इतिहास आमगेले डिस्कस केल्यार आमगेलांत रमनते म्हळ्यार राम आमकां प्लेजर दितके. आम्ही रामाल पास्ट टाइम्स आणि रामाल नाव गुणगान केल्यार त्याची एक खुश येतके. रामाल नावान तू प्लेजर म्हणटा मिनिंग ऑफ लॉर्ड राम म्हळ्यार प्लेजर दितालो. सो आमकां कोणाक खुश दित पळय त्याची राम जाता. सो आम्ही रामाल पास्ट टाइम्स रामाल नाव कितले चड डिस्कस करताची कितले चड घेताची तितले आमकां खुशी येता. लोकांक वरे खुशी येता आयकता लोकांक वरे. सो त्या भावनेरी आज त्या मोडारी आम्ही आज आयचे आमगेले रामायण क्विज ऑर इंटरॅक्टिव्ह सेशन ते स्टार्ट करया. क्विजाचे एक रूल आसा म्हळ्यार हांव हांगा म्हगेल्या सायडान वरे आनीक सिस्टमान जॉईन जाला. सो म्हाका कोण हात उखळताची नावे कोणे ऑन केल्यार म्हाका कळटा न्हू. सो इवन हांव हे सिस्टमार स्क्रीन शेअर करता आणि त्या सिस्टमार पळयते उरता की कोण आन्सर दिताची कोणा हात रेज केला म्हणून. सो व्हिडिओ ऑन केल्यार बरें. कोणे तरी व्हिडिओ ऑन करून हात उखळल्यार वरे म्हाका कळटा हातूंतल्यान हांव तांकां चान्स दिता. सो आनी आमी ओटू लोकांक चान्स दिवया. कोणाक सांगिल्ले लोकांना प्लीज दुसरे चान्स दिवया. कोणे तरी सांगना म्हण जाल्यार तुमी वापस सांगयता कोणे तरी. सो रिक्वेस्ट आसा. सो हे एक रिक्वेस्ट आसा प्लीज बेकार न्हू कोऑर्डिनेट कराची. सो सिंपल व्हेरी सिंपल क्वेश्चन्स म्हाका गोत्सा तुम पुराय जनाक पुराय क्वेश्चन्स आन्सर दिवच्याक सहमत उरताले. बट जस्ट इन केस वी गिव ऑल ऑपॉर्च्युनिटीज टू ऑल पीपल आम्ही कोऑर्डिनेट करया. सो स्क्रीन शेअर करते आसा हांव. सो फर्स्टाक आम्ही हे रामायण बरयल्ले श्री वाल्मिकी मुनीक प्रणाम करून रामरक्षा स्तोत्र कूजंतम राम राम इति
मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिल. तो कोकिला जान कोकिला म्हणके राम वाल्मीकि मुनी आमके रामायणाची मधुर श्लोकान कविता रूपारी आमका रामायण प्रदान करते असे. अशी श्री रामचंद्राका उपायान तुमगेल नमस्कार घालून आयचे आम्ही सेशन स्टार्ट करतो होतो. आपदाम अपहर्तारम दातारम सह सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्. श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये. हरे कृष्ण. सो आयचे फर्स्ट क्वेश्चन आम्ही वाल्मिकी मुनी तुलने स्टार्ट करूया. सो इट्स व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. वाल्मिकी मुनीले गुरु कोण म्हण? वाल्मिकी मुनीले स्पिरिच्युअल मास्टर कोण म्हण? नारद. होय करेक्ट, नारद मुनी. सो एक रिक्वेस्ट असा आन्सर सांगताना हे सांगायची मला ಒಟ್ಟು लोक ಗೊತ್ತಿರ್ತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ बट जस्ट इन केस कोऑर्डिनेट करका. सो कोण आन्सर दिला सो नेक्स्ट लोकांक चान्स दिवका. सो करेक्ट आन्सर नारद मुनी. सो नारद मुनी तुला नीची रामायण स्टार्ट जाता. सो वाल्मिकी मुनीक क्वेश्चन येता ते आम्ही उत्तराखंडात पळयताची. सो एक लूप्स आसा लाईव्ह हे एक इतिहास कशी की म्हळ्यार लाईव्ह जाते आसा रामायण आणि तांतूची वाल्मिकी मुनी बरयते आसत. सो ते वाल्मिकी नारद मुनी लगी तांणी प्रश्न करताची. सो फर्स्ट चॅप्टर बालकांडात पळयलेली ताका संक्षेप रामायण म्हणून सांगतो आणि 100 वर्सेस श्लोका कितले आसाची. सो त्या श्लोकास तुल्यान वाल्मिकी मुनी जी तांणी बरोवचे स्टार्ट करतली ते बरोवचे आनी मुखार आसा. बट ते तांगेले डिस्कशन फर्स्ट डिस्कशन ऑफ रामायण स्टार्टेड विथ कन्वर्सेशन. आमगे खंयचेय शास्त्र पळयलेली श्रीमद भागवतम भगवद गीता और महाभारत और रामायण पळयलेली ते कॉन्वर्सेशन स्टायलार आसा. कॉन्वर्सेशन बिटवीन नारद मुनी म्हळ्यार तांगेल मध्ये डायलॉग्स आहे. दोन लोक उलयते आसात तांणी प्रश्नोत्तर रिती ते शास्त्र बरयलें. सो फर्स्ट आमगेले श्री नारद मुनी आमी पळयताची की रामायणांतू और भागवतांत वरे सुमार लोकल तांणी स्पिरिच्युअल मास्टर्स आसात. ध्रुव महाराज, परीक्षित, आमगेले प्रल्हाद महाराज पुरे लोकल गुरु आसात तांणी. सो नारद मुनीक आनी वाल्मिकी मुनीक आम्ही दंडवत प्रणाम करून नेक्स्ट क्वेश्चन. अयोध्या धाम इज लोकेटेड नियर विच रिवर? अयोध्या धाम एक नदी तीरार आसा. सो त्या खंयचे नदी तीरार आसा? सरयू. सरयू नदिಯ ತೀರದಲ್ಲಿ. करेक्ट. सो पुऱ्या लोक ग्रुपार आन्सर दिता आसत जाल्यार एक वट्टार आन्सर दिता आसत. सो पुऱ्या लोकांक आन्सर रामायण म्हळ्यार सांगन आमी आयकून आयिल्ले म्हणून गॅरंटी आसा. सो वाल्मिकी मुनील आश्रम वरे एक नदी तीरारी लोकेट जावन आसा. ते आमी पळयता. नारद मुनी केन्ना वाल्मिकी मुनीक मेळचे येताची. सो वाल्मिकी मुनील आश्रम वरे ते नदी तीराचे नाव आसा. त्या नदी तीराचे नाव कोणाक ಗೊತ್ತಸೆ? खंयचे नदी तीरारी वाल्मिकी मुनील आश्रम काय करतात. नारद मुनील कॉन्वर्सेशन जाल्या नंतर वाल्मिकी मुनील त्या नदी तीरा वचून थंय एक तांके घटने जाता. सो त्या घटनेरी तांणी रामायण तांकां श्लोक एक हे येता. सो त्या नदी तीर खंयचे म्हणून सांगता कोणी तरी? कोणाक तमासा. हा कोण सांगील ते सांगला म्हाका कळेल पळोवचें. व्हेरी गुड आन्सर. तमसा नदी ತೀರದಲ್ಲಿ. तमसा नदीचे ತೀರಾರಿ करेक्ट. सो करेक्ट तमसा नदी ತೀರಾರಿ वाल्मिकी मुनीले आश्रम आशिल्ले ते आम्ही फर्स्ट स्कंदान पळयता. आता आम्ही वाल्मिकी मुनीले शास्त्र आधारित आता हाऊ मेनी श्लोकास कितले वाल्मिकी रामायणांतू कितले श्लोकास आसाची? 24,000. करेक्ट. भारती पै माताजी कोण की दोन लोकांनी सांगले. वय करेक्ट. 24,000 श्लोकास आसाची वाल्मिकी रामायणांतू. सो ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आवाच्या हे पुरे सन क्वेश्चन्स. सो हाऊ मेनी कांडास आर देयर इन वाल्मिकी रामायण? वाल्मिकी रामायणांतू कितले कांड आसा तांचे नाव सांगाची. वय प्रार्थना प्रभू. करेक्ट करेक्ट. कांडात नाव खंयचे म्हणून गोतसो देवा? ते चॅप्टर्स काय? बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तराकांड. अनेक इम्पॉर्टंट कांड अरण्य आणि सुंदरकांड. करेक्ट. सो थँक यू टू प्रार्थना प्रभू अँड अदर्स हू आन्सर्ड. सो येस 7 कांड आसाची. बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड
आणि उत्तरकांड. उत्तरकांड थोडे लोक रामायणाचे पार्ट नाही म्हणतात, बट दॅट इज म्हणता एक हे आसा म्हळ्यार सहज आसा म्हळ्यार की उत्तरकांड थोडे पार्ट आसा थोडे पार्ट, बट फॉर द 24,000 श्लोकास वी इन्क्लूड उत्तरकांड ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ वाल्मिकी रामायण. सो आम्ही आता नेक्स्ट क्वेश्चनाक वचया. व्हॉट इज द प्रीवियस नेम ऑफ श्री वाल्मिकी? वाल्मिकी मुनीले पहिले ताने वाल्मिकी मुनी जावचकिंत पहिले तांगेले एक जीवनाचे स्टोरी आसा. सो त्या वाल्मिकी मुनीले पूर्व आश्रमाचे नाव कोणाक गोतसे? वाल्ल्या कोळी. हेमा पै माताजी. वाल्ल्या हेमा पै कोळी. माताजी सांगाची. वाल्ल्या कोळी. वाल्ल्या कोळी. नाही. रत्नाकर होय रत्नाकर कोण सांगितले? रत्नाकर सांगितले. स्फूर्ती पै माताजी. येस करेक्ट. करेक्ट आन्सर इज रत्नाकर. आणि एक हंटर जावन आशिल्ले रत्नाकर. सो तांगेले तांगेल नारद मुनी तांकां गाईड करता. तांकां राम म्हणले उच्चार करचे जायनाशिल्ले. सो तांणी मरा म्हण सांगून हें करता. म्हळ्यार केन्ना कोणी तरी वतान मरा म्हण सांगता. सो त्या तांणी हंटराक हंट करून ताका राम म्हण नाम उच्चार नाशिल्ले, बट तांणी कडेर रत्नाकरातून वाल्मिकी मुनी जातात. आता वाल्मिकी मुनी अर्थ गोतसो कोणा तरी? वाल्मिकी म्हणलो शब्द, वाल्मिकी म्हण वर्डाच मिनिंग कसं? तांकां एक ते एक घटना जाता हिस्ट्री. वय कोण की सांगते सो? वय हुत्ता भितर सांगेल कोण आहे? दोन लोक आन्सर. उषा शानबाग. वय अरुणा कामत माताजी आणि उषा शानबाग. हुत्ता दखून आयिल्ले ते हुत्ताक वल्मिका म्हणून सांगतात. वल्मिका म्हळ्यार करेक्ट आन्सर. सो वल्मिका म्हळ्यार ते हुत्ताचे हुत्ताक कसं कसं म्हणतात अँट हिल्स म्हणतात. वल्मिका म्हळ्यार हुत्त. सो त्या तांणी तपस्या केली तेन्ना कितले जातकी म्हळ्यार तांगेले हुत्त पुरे तांगेले बॉडीचे सायडन जातके कडे वरुण देवान कृपेन ते हुत्त पुरे धुवन वचून तांणी कडेर वाल्मिकी महर्षी म्हण जातात. आणि तांणी आमच्या अभूतपूर्व रामायण ग्रंथ दिले आसा. सो त्या इतिहास वरे आमगेले ग्रंथ वरे भारी अभूतपूर्व जावन आशिल्ले ग्रंथ. सांगत की म्हळ्यार फर्स्ट काव्य रचने जाल्ले हिस्ट्रीन विच इज नोन टू मॅनकाइंड इज रामायण. सो ते तांगेले पूर्व जन्माचे क्वेश्चन. ओके, आता श्री रामचंद्राले लीलेचे पास्ट टाइम सद्य. सो हू इज द फर्स्ट डीमन और डीमनेस? कोणचे राक्षस और राक्षसी रामान फर्स्ट किल केले? ताटकी. वय करेक्ट. कोण? दोन वय प्रार्थना प्रभू आणि करेक्ट ताटकी हांव सांगितलं. सो वय कोण सांगेल? राधिका माताजी. रश्मी भट. रश्मी भट माताजी. करेक्ट. वय करेक्ट आन्सर ताटका. सो ताटकाक केन्ना विश्वामित्र मुनी केन्ना तांकां राम आणि लक्ष्मणाक तांगेले आश्रमाक कापोवन व्हरता. सो फर्स्ट तांणी डीमन किल केल्ले ताटका. तशीच आमी पळयता कृष्ण लिल्यांत वरे फर्स्ट डीमन किल जाल्ले फिमेल. सो कृष्ण एक दोळ चिम करता म्हळ्यार रामा कालांत वरे. वय करेक्ट पुतना. सो तशीच रामान कालांत वरे हांव फर्स्ट एक स्त्री ताटका राक्षसीक कॉल केले म्हळ्यार किल केल्ले. तशीच आमी कृष्ण लिल्यांत वरे पळयताची पुतना इज द फर्स्ट डीमनेस. सो फर्स्ट डीमनेसाक किल केलो होता. ओके, आता हे क्वेश्चनाक बिगिन अंडरस्टँड करून सांगाची. हाऊ मेनी वाईफ्स? दशरथ महाराजा कितले पत्नी आशिल्ले? क्वीन्स म्हणून सांगते पत्नी आशिल्ली. कोण सांगितले? करेक्ट आन्सर 353. वय भारती पै माताजीक सुमार सेशन्स उडगास आसा. सो तांणी सुमार सेशन्स अटेंड केला वरता. सो आणि कोणे तरी कसं तरी दुसरे सांगचे दुसरे आन्सर्स अदर दॅन 353? 3 म्हण सांगिल्ले. आणि कोणे तरी दुसरे आन्सर सांगचे? 354 म्हणाली कामाक्षी माता. 354th कोण माताजी? 354th कोण म्हण जावं? सो 354 ने 353 इज द राईट आन्सर. 353 तांणी पटर आणि 3 आशिल्ले. सो हे युजली कन्फ्युजन जाता. पटर आणि 3 आशिल्ले, बट तांणी तांगेले लग्न म्हळ्यार वाईफ विवाहित जावन आशिल्ले 353 वाईफ्स आशिल्ले. सो अयोध्या कांडाचे हे सर्ग 34 चॅप्टर 13 श्लोक. अर्धसप्ताह शता म्हळ्यार सप्तशता म्हळ्यार 700.
अर्धसप्तशतं म्हणजे 350 ताम तुः प्रमादः ताम्रलोचनाः कौसल्यां परिवार्य अथ शनो जगमुर धृतव्रताः एन्सर्क्लिंग कौसल्या 350 women त्यांनी 3 मेन पटराणे आशिल्ले बट 350 wives वर आशिल्ले steadfast in their vow of devotion to their husband with their eye dread and went there slowly हे म्हणजे अयोध्या कांडांतून दशरथ महाराज पास जाले तेन्ना त्यांनी पुरा जन दशरथ महाराजान अपेल उरता सो त्यांनी ते पुरा जन टुगेदर येताची सो त्या एक श्लोकांतू 350 अर्धसप्तशताः हे एक वर्ड आम्ही पळयलो होतो सो अर्धसप्तशताः म्हणजे 350 प्लस 3 सो ते आम्ही पळयता 353 आन्सर येता सो ह्या 350 वाईफ्स एक रिजन आसा एक तुम्ही आता आमगेले विश्वरूप प्रभुजींवर तांगेले चॅनलांतू कोणे तरी आयकल उरल्यारी विश्वरूप प्रभुजी चॅनलांतवरे तांणी ते आन्सर तांणी रामायणा ಬಗ್ಗೆ रिसेंटली एक 10 days मागची तांणी एक सिरीज स्टार्ट केला रामायण म्हणून ते हिंदींत आसा बट तांणी ते पुरे हे वाल्मिकी रामायण फुल हिस्ट्री तुलन सिक्रेट्स कवर करते आसाची सो तांतूवरे तांणी 3rd की 4th लेक्चरांतू जस्ट व्हेरी स्मॉल क्लासेस आसाची 25 मिनिट्साची एक सेशन आसा सो ते तुम्ही ऐकू येता तांतू पुरे कवर केला प्रभुजी ते 353 कशें जाले ते खंयची रिजन एक पास्ट टाइम जाता सो तेन्ना ते पास्ट टाइम आजन 353 येता कोणाक तरी ते पास्ट टाइम गोतसवे कसं लेक 353 वाइफ्स लगून जाता दशरथ महाराज परशुरामन आय थिंक परशुराम वय त्यांनी कोणातरी दुसरे वय भारती पै माताजी सोडून कोणातरी दुसरे एक सांगचे ट्राय करता तिने एक हिंट दिला माताजीना परशुराम म्हणगेनो ते हिंट आरी कोणातरी दुसरे आन्सर ट्राय करतावे हरे कृष्ण परशुराम हांव मथुरा माताजी उलयता सर वय सांगा माता वय सांगा माताजी परशुराम क्षत्रिय नाश करूक प्रतिपंद येताना वो एकाकला वाडी करता आशिल्लो तशे निमित्त ताक गेले कोणी चुकूच खातीर ताणें तशी वाडी केलेली म्हणून सांगताची करेक्ट माताजी सो तुम्ही ते क्लास ऐकल्यार विश्वरूप प्रभुजीले प्रभुजी त्याची सांगता आसा की म्हळ्यार 21 टाइम्स परशुराम त्या कालारी तांणी क्षत्रिय कुल नाश करका म्हणून वते उरतात सो इडी ग्लोबाच्या पृथ्वीचे तांणी भारतवर्षाचे पुरे 21 टाइम्स तांणी काय करता सो अयोध्याक तांणी 350 टाइम्स अयोध्या लागी आयिल्ली सो केन्ना परशुराम लागी येत म्हण दिसता तेन्ना दशरथ महाराज एक लग्नांतू विवाह जावचन हे करून बसले सो परशुराम जी तांणी विवाह समारोह असताना त्यांनी कोणाक मार नाशिल्ले सो त्या एक रिजन की म्हळ्यार तांणी 350 प्रती विवाह करून घेतले सो त्या कारणान 3 मेन क्वीन्स उरताची बट 353 वाइफ्स जाता तांकां सो त्या एक सुमार लोक गोत ना म्हणले की नाशिल्ले सो त्या श्लोकारी ते प्रमाणारी आम्ही पळयता की वाल्मिकी मुनील रामायणान तांणी बरयल्लो आसा सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाचया सो वॉट म्हळ्यार दशरथ महाराज हाका पुत्र संतान जाल्ले उरले सो तांणी एक वैदिक रिच्युअल्स करतात पुत्र कामेष्टी याग वय पुत्र कामेष्टी याग वय पार्ट ऑफ द आन्सर बट नॉट फुल्ली करेक्ट फुल करेक्ट नाही अनेक आसा सो खंयचे वैदिक रिच्युअल्स म्हण आसा रिच्युअल म्हणना एक रिच्युअल ना 2 रिच्युअल्स आसात सो प्रार्थना प्रभू सोडून आनी कोणे तरी आन्सर करतावे 2 रिच्युअल्स करताचे दशरथ महाराज जी अश्वमेध यज्ञ वय प्रभुजी हा वय करेक्ट डॉक्टर कामाक्षी सांगल्यात नेक्स्ट आन्सर सो 2 उरता अश्वमेध यज्ञ आणि पुत्र कामेष्टी यज्ञ सो आम्ही ते पळयताची नेक्स्ट अश्वमेध यज्ञ आणि पुत्र कामेष्टी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करून एक वर्ष पुरे तांणी विजयी जाल्या नंतर कडे तांणी नेक्स्ट पुत्र कामेष्टी यज्ञ करत्याक बसतात सो ते आम्ही पळयता फर्स्ट बालकांडांतूच फर्स्ट इनिशियल चॅप्टर्स सांगतोची केन्ना दशरथ महाराजाले पुरे आशिल्ले बट तांकां संतान प्रवृत्ती म्हळ्यार तांकां संतान मुखार किंगडम तांकां चलोवचो वचच्याक पुत्र कोणी नाशिल्ले म्हणून न्हू तांकां मस्त तांणी बेजार उरताचे म्हळ्यार तांगेले पुरे आशिल्ले तांणी जगताचे इडी अर्थाचे तांणी राज आशिल्ले इवन हेवनली किंगडमांत किंत तांकां चड शक्ती आशिल्ले आनी तांणी इवन हेवनली किंगडमा वचून तांणी फायट करता तितली ताकद आशिल्ली तांकां पुरे आशिल्ले पुरे तांकां सौलभ्य आशिल्ले बट तांणी पुत्र नाशिल्ले म्हणल्यार तांकां बेजारार आसून तांणी कडेरी पुत्र कामेष्टी यज्ञ करताची ते ओके आता नेक्स्ट क्वेश्चनार ते आमी विचारया हे पुत्र कामेष्टी यज्ञ आणि अश्वमेध यज्ञ करच्याक कोण केले म्हळ्यार खंयचे ऋषीन
आणि आता आन्सर सांगता एक मिनिट आन्सर सांगताना कोण हात उकळणं आन्सर सांगायचे कोणतरी एकलाय सांगायचे मला कोण सांगील ना पळया त्यांनी ट्राय करायचे पळय वसिष्ठ So, मुनी तांगेला राजगुरुजान तुला पुरोहित असेल तो नाही माताजी वसिष्ठ मुनी तांगेल पुरोहित असेल वय बट ते हे अश्वमेध यज्ञ आणि पुत्रकामेष्टी यज्ञ त्यांनी केले नाही शृंग ऋषी वय कोण सांगितलं ऋषभ करेक्ट शृंग ऋष्यशृंग माताजी वय कोणती दोन लोकांनी सांगले करेक्ट ऋषशृंग ऋष्य वय करेक्ट ऋष्यशृंग 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 आणि ऋष्यशृंग ಬಗ್ಗೆ तुम्ही रामायणांत फर्स्ट ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಾಲಕಾಂಡನ್ ಪೊಳೆಲೆ ರೀ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ऋषी ऋष्यशृंग म्हणून ಚಾಪ್ಟರ್ श्रृंगी करेक्ट श्रृंगी ऋषी तागेल नाव ऋष्यशृंग म्हणून त्याचा श्रृंगी ऋषी घालला. म्हणून आपले करेक्ट येस व्हेरी राईट आन्सर दोन तीन जणांना आन्सर केले मग कोण म्हण नाव पळोवचें येईल ना तांगेल व्हिडिओ ऑन नाशिल्ले सो पळोवचें येईल ऋष्यशृंगी मुनीले एक ಚಾಪ್ಟರ್ आसा लेजेंड ऑफ ऋष्यशृंग म्हणून सो तांतू पळयले री तांगेल त्यांनी पूर्व अंतू कशी त्यांनी एक महान ऋषी आशिल्ले त्यांनी आणि त्यांनी मात्र केल्या री त्यांनी मग पुत्रकामेष्टी यज्ञ केल्यार तांकां तितलं हे आशिल्लें पॉवर आशिल्लें तांकां सो तांगेल एक पास टाइम आसा सो आणि एक रामायणाची ಬಗ್ಗೆ कसं की म्हळ्यार दशरथ महाराज आणि ऋष्यशृंगाचं एक कनेक्शन आसा ते कनेक्शन कोण सांगता पळय जावई कोणीतरी अनम्यूट करणे जावई असं दुवेल बामण करेक्ट हेमा बामण वय हेमा पै माताजीन करेक्ट सांगलं तांगेल डुवेल नाव कसं म्हणून सांगतात दशरथ महाराजांनी शांता करेक्ट वय व्हेरी गुड सो शांता देवी त्या ऋष्यशृंगी मुनीले वाईफ आणि त्यांनी ऋष्यशृंग मुनी त्यांनी एक लेकार जामाय जाताची दशरथ महाराजाक बट दशरथ महाराजानं तांगेल डॉटर शांताक खंयची एक राजाक दत्त दिल्लो उरता ते खंयचे राज म्हणून सांगतावे रोमपद वय रोमपद करेक्ट भारतीय रोमपद समथिंग रोमपाद महाराज खंयच्या देशात त्यांनी खंयच्या देशात आशिल्ले रोमपाद महाराज खंयच्या देशात तांगेल अयोध्या आणि तांगेल लागीं देश मोस्टली अशी लागीं नेबरिंग देश आशिल्ले लागींचे त्यांनी मस्त फ्रेंड आशिल्ले दशरथ महाराज त्या खातीर त्यांनी तांगेल धुवेक त्या रोमपाद महाराजाक दत्त जावन दिताची म्हळ्यार तांकां तुमगेल धू म्हणून त्यांनी एक्सेप्ट करून घेतली कौशल देश प्रभुजी ना कौशल देश नाही कौशल्य देशातील ट्राय करता कोणाची आणि कोणीतरी अंग हा करेक्ट कोण सांगेल ते मेघना व्हिडिओ तुमगेल हा मेघना राव येस करेक्ट अंग देशाचे राजा त्यांनी रोमपाद महाराज त्यांनी ओके त्या अनेक तुम्ही चॅप्टर वाचल्यारी कळता तुम्ही रामायण फर्स्ट चॅप्टराचे हांव एक लिंक तुम्ही पळयता वाल्मिकी रामायण .net म्हणून इंटरनेटार मारल्यारी पुरा येता तुमगेले वेबसायटार आसा ते श्लोक आसा प्लस सान समरी आसा बट अनेक कसं की रेफर केला की म्हळ्यार त्यांनी विद्वान गौरंग प्रभू म्हणून आसा इस्कॉनाचे त्यांनी एक बुक बरयला रामायण म्हणून तांतू पुरा ह्या पुऱ्या पास्ट टाइम्स आणि खंयच्यान कसं रिलेशन आसा त्यांनी पुऱ्या बरयला आसा सो ते दोन रेफरन्स आम्ही पळयता इवन विश्वरूप प्रभूजी क्लास तुम्ही 10 की 12 आता सेशन तांगेल चॅनलार घाला त्या सेशन्सांत बरे डिटेल जावन ऋष्यशृंग मुनीले तांगेल डिस्क्रिप्शन दिला सो त्यांनी कशी रोमपाद महाराज वर ऋष्यशृंग मुनी जावं जावच इझी नाशिल्ले आणि ऋष्यशृंग मुनीक एक लेकार मोस करून तांगेल किंगडम आडताची बिकॉज अंग देशांतू बरगाल जाल्लो उरता म्हळ्यार तांगेल पावस मातशे सुमार कसं ह्या उरना सो त्यांनी ते पावस हाडोच खातीर एक तांकां एक आयडिया उरता म्हळ्यार ऋष्यशृंग पवित्र मस्त पवित्र जावन आशिल्लो तो बायल मनशाक पळयल्ले उरना तांणी तसल तांगे फॉरेस्ट तांगेल फादर तांगेल बापाय ऋष्यशृंग मुनीक जन्म जालो तशी एक फॉरेस्ट डीप फॉरेस्ट वचून राबिल्लो उरताची सो त्यांनी कोणाकच म्हळ्यार बरी फूल मात्र फल आणि फ्रुट्स आणि फूल कसं तरी अशी फॉरेस्टान कसं मेळटा तितलं खावनूच त्यांनी तांगेल चरडाक होल्ड करताची सो तितलं पवित्र जावन आशिल्लो ऋष्यशृंग मुनी केन्ना फर्स्ट पाय दवरता अंग देशांतू तेन्ना तांकां पावस येतली सो ते तांगेल पवित्र ते हे करता आणि हे एक रिलेशन आम्ही दशरथ महाराज आणि ऋष्यशृंगाक पळयता की तांनीच कडेर येवन तांगेले अंग देशाक त्यांनी रिक्वेस्ट करताची रोमपाद महाराज की
म्हाका एक चढून जावचे खातीर यज्ञ करचे आसा. सो ऋषशृंग तांणी अश्वमेध यज्ञ करता म्हणून उरता दशरथ महाराजांना. बट ऋषशृंग मुनी तांकां कसं सांगता की म्हळ्यार फर्स्ट तुमी अश्वमेध यज्ञ कर घेयाची, थोडे पुत्र कामेष्टी यज्ञ 2 करपा पडटा म्हणून सांगता. सो तशी जावन तांणी 2 यज्ञ करपाची. ओके, सो आमी आतां एक सेशनाचे अर्ध भागार पावल्या. सो आतां आमी एक सांज विराम घेवया, म्हणजे आमी क्वेश्चन आन्सर आणतो आणि आमी एक भजन ऐकूया. राधिका पै माताजी तांणी रेडी आसावे, तुम्ही भजन एक आशिल्लें. मग आमी भजन सांगून कडे आमपास आमी क्विज कंटिन्यू करया. होपफुली तुमकां एक इंटरेस्ट आसता म्हणून हांव लेखते आसा. सो कंटिन्यू करया आमी. हे भजन जाल्या नंतर आमी हे सेशन कंटिन्यू करया. आमी एक 5 मिनिटांना नेक्स्ट टॉपर्स आमी क्विज येवा, अशीच क्वेश्चन्स इंटरॅक्टिव्ह जावन आमी चेक करया. ओके माताजी, तुम्ही स्टार्ट करा. हाव ना. वय माताजी, वय माताजी. नमस्ते गुरुजी. हरे कृष्ण. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी सालिग्राम. सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी सालिग्राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्तजन प्रिय सीताराम. भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्तजन प्रिय सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम. जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. हे रघुपति, हे रघुवंशजा, हे रामचंद्र राजा, हे पतित पावन, हांव तुगे स्तुती करता. मेघश्याम वर्णांत आशिल्ले तुगेले सुंदर विग्रह, तुळसी देवी आनी सालिग्राम शिलेक आनी गंगा मायक हांव स्तुती करता. हे मंगल गौरी गिरीशा, हे सीतारामा, हे भक्तजन प्रिय जावन आशिल्ले हे सीतारामा, हे जानकी रमणा, हे रघुवंशजा जावन आशिल्ले सीतारामा, हांव तुगेले स्तुती करतस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. मस्त चंदकन तुम्ही भावपूर्ण जावन अर्थ समेत आमका रघुपती राघव भजन सांगून दिलं. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तशीच मुखारवर तुम्ही सेशन सांगतो आमका कीर्तन सांगता म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करण्याची आसा तुमका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. सो आता आम्ही सेशन कंटिन्यू करूया. ओके. अनेक कसं एक पॉइंट म्हळ्यार हे क्वेश्चन्स म्हळ्यार हांव पिक केल्लो आसा. बट म्हाका हिज ग्रेस सुरत माधव प्रभुजीन तांणी वर एक सुमार क्वेश्चन्स तांणी म्हाका दिल्ले आसा आणि युजली हांवें अंतू म्हळ्यार हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभुजी लांतू वरे तांणी तांगे लांतूल्यान वरे काडलो आसा. सो क्रेडिट गोज टू देम. एक सेकंड.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन दशरथ महाराजाक यज्ञ पुरुष आम्ही आता पुत्रकामेष्टी यज्ञ जाल्ले म्हण पळयले. सो पुत्रकामेष्टी यज्ञ जाल्ले नंतर तांका यज्ञ पुरुष येवन गेनु एक भांगरा अंतू एक पायस और खीर दिताची. सो ते तांणी तांगेले 3 पट्टराणी हांका डिस्ट्रीब्यूट करताची. सो ते खंयचे प्रोपोर्शनारी खंयचे पर्सेंटेजारी तांणी डिस्ट्रीब्यूट करता. कौशल्य राणीक कितली दिताची पर्सेंटेज, केकेई राणी कितली दिताची आणि सुमित्रा राणीक कितले प्रोपोर्शनार दिताची म्हणगेनो आन्सर सांगता. इक्वल प्रपोर्शन. ना माताजी इक्वल दिनाची ते पण मागील पर्सेंटेज आसा. सांगूया प्रभूजी. एक मिनिट माताजी भारतीबाई माताजी पुरा गोत आसा. एक 2:1. ना माताजी चॅट बॉक्स अंत एक आन्सर आयला ते करेक्ट आन्सर आहे. हा वय वय. चॅट बॉक्स अंतू स्वाती शणै माताजीन करेक्ट आन्सर दिला. व्हेरी परफेक्ट आन्सर. 50% कौशल्या, 37.5% सुमित्रा, 12.5%. त्या माताजी स्वाती शणै माताजी का एक नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सुमित्राक 37.5 कशी मेळ्ळे म्हणून एक सांगता. आन्सर करेक्ट आसा. 37.5 सुमित्राक 37.5 कशी मेळ्ळे म्हणून सांगता. ಫಸ್ಟ್ एक अर्ध कोर्नु कौशल्य दिला ಕಡೆ ವರ್ಲಲ್ 50% ಕಪಾಸ್ अर्ध कोर्नु सुमित्रा दिला ಕಡೆ ವರ್ಲಲ್ अनेक 25% ಅಂತೂ ವಾಪಸ್ अर्ध कोर्नु सुमित्रा कनी कೈ केक दिला. करेक्ट आन्सर. सो हे व्हेरी परफेक्ट आन्सर. स्वाती शणै माताजी करेक्ट आन्सर. तुम्ही खंय ऐकले माताजी तुमका. हा पयर एक प्रवचन ऐकले तांत आशिल्ली तश म्हाका कळ्ळा. ओके व्हेरी नाईस. हियरिंग करका म्हण एक आम्ही रामायण आणि हाजी शास्त्राचे हियरिंग करका म्हळ्यार काय एक रिजन. परफेक्ट आन्सर करेक्ट आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू स्वाती शणै माताजी. So 50% to Kausalya, 37.5% to Sumitra and 12.5% to KKE. हे आम्ही रामायणांतू श्लोकांतू पळयता. सो हे श्लोक कशे आसा. कौसल्ययो नरपती पायसार्ध ददौ तदा. पायसांतूल अर्ध भाग कौसल्याक मिळता. अर्धार्ध ददौ चापी सुमित्राय नरादपी. अर्धाचे अर्ध भाग म्हणजे 25% कौसल्या राणीक 50% दिल्यानंतर उरचे 50% तांतू अर्धार्ध त्या अर्धाचे अर्ध भाग 25% सुमित्रेक दितात. तशीच कैकेयी चावशिष्टार्धौ दधौ पुत्रार्थ कारणात पाददौ चावशिष्टार्ध पायसस्यामृतोपम अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः एवं तासां ददौ राजा भार्यणां पायस प्रथम. सो ते कशी फर्स्ट अर्ध आशिल्ले कौशल्य राणीक दिताची, तांतूल अर्ध आशिल्ले सुमित्रेक दिताची. ते आशिल्ले 25% आशिल्ले अर्ध चावशिष्टार्ध ते 12.5% येता ते कैकेयीक दिताची. सो तेन्ना तांणी थिंक करताची की म्हळ्यार बाकी रिमेनिंग 12.5% कोणा दिवचे म्हणून थिंक केले. तेन्ना ताणी कॉमेंट्रीन तशेंच की म्हळ्यार कौशल्यक केन्ना 50% दिताची ती तेन्ना ग्रहण करून सोडता. कैकेयीक केन्ना 12.5% दिता ती वरे ग्रहण करून सोडता. बट सुमित्रेक केन्ना तांणी फर्स्टाक 25% दिल्ली उरता ते तिने ग्रहण करना. ताजी खातीर तिगेल हें पळोवंक न्हू, तिगेल पेशन्स आनी तिगेल ह्युमिलिटी पळोवंक न्हू दशरथ महाराज आशिल्ले 12.5% वरे सुमित्रेक दिता लास्टाक. अनुचिंत्य सुमित्राय पुनरेव महीपती वापस सुमित्रेक दिता 12.5%. सो तशी जावन न्हू सुमित्रेक 2 चेडूं येता. 2 पटी तांकां पायसाचे पार्ट मेळता. सो 25% आणि 12.5%. सो हांगे गणिताची हे श्लोकांत तूं पळयता की द किंग देन गेव फुल हाफ ऑफ द डेजर्ट टू क्वीन कौसल्या अँड हाफ ऑफ द हाफ 1/4 टू क्वीन सुमित्रा. कैकेयी गेव हाफ ऑफ द रिमेनिंग हाफ 1/8 ऑफ द डेजर्ट. ते एकाचे 8वे अंश कैकेयीक मेळतात विथ द डिझायर टू बिगेट सन्स. देन थिंकिंग ऑफ फॉर अ व्हाईल रिमेनिंग 1/8 पोर्शन गिवन टू क्वीन सुमित्रा. स्क्रीन दिसताच ना ऑटो लोकांका. वय प्रभूजी. ओके सो ते एक आम्ही रामायणाचे हे पळयता. ते बालकांडाचे
16th चॅप्टर ह्या 116 म्हळ्यार बाल फर्स्ट कांड बालकांड 1 चॅप्टराचे 1 फर्स्ट बालकांडाचे 16th चॅप्टराचे 27, 28 आणि 29th श्लोकान तू पळयत. सो त्या रिजनारी अनेक कसा आशिल की म्हळ्यार सुमित्रेल मनोभाव कसा आशिल की म्हळ्यार तिगेल दोन सुपुत्र सेवा भाव जावन ती सेवा भावार आशिल्ली. तिगेल दोन पुत्र सेवा भाव जावन उरका म्हणून तशी तिगेल व्हडलो पुत्र लक्ष्मण रामाल सेवे करताची आणि शत्रुघ्न भरत महाराजाल सेवे करता. सो तिगेल सेवा भाव तांतू पळयता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आवडते. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार विश्वामित्र मुनीले तांगेल पुराश्रमांतू तांगेल नाव कसं आशिल्लें? कौशिक कौशिक वय कौशिक ऋषी करेक्ट आन्सर. थँक्यू मत अरुणा कामत माताजीन सांगिल्लें. वय ओके ओके करेक्ट आन्सर. कौशिक मुनी न्ही कौशिक राज अनेक नाव गोत कोणा तरी तांगेले फादर तांगेले बापयल वैरी बापसू वैरी एक नाव दिल्लें आसता तांकां आणि तांगेल पूर्वाश्रमांतू तांणी राज जावन आशिल्ले. सो अनेक तांगेल ते नाव कोणाक गोत अनेक तांगेल बापयल नाव तांगेल आणि परशुरामाले एक पास्ट टाइम आसा कनेक्टेड. सो तांगेल आणि एक हे आसा. सो ते कोणा तरी सांगचे इच्छू करता कोणा तरी तांकां पास्ट टाइम गोत असल्यार विश्वामित्र मुनी आणि परशुरामाक एक कनेक्शन आसा तांगेल लिनियज तुलन तांगेल फॅमिली ट्री वयर वते 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 एक अंतुलन येता. सो तांगेल एक रिलेशन आसा. कोणा तरी गोत आसा हे अंत रामायण अंत येता. परशुराम आणि विश्वामित्र मुनी जी कशी तांगेल लिनियज कशी येता आणि तांकां विश्वामित्र मुनी तांणी कशी जाताची तांगेल प्रिवियस नाव कसं आशिल्लें कौशिक राज्य म्हण सांगलें. अनेक ते पास्ट टाइम गोत कोणा तरी परशुराम कौशिक आणि विश्वामित्र मुनी. ओके. सो मोस्टली ते गोतूर ना म्हळ्यार अशी गोत असल्यार सांगा येता. बट तांगेल अनेक नाव गादी सुता म्हणून तांणी गाधी म्हळ्यार तांगेले बापूस म्हळ्यार तांगेले फादर. सो तांगेले गादी सुता तांगेल बापयतून मेळता तांकां. ओ राम ऑफ ककुत्सा dynasty that eminently righteous Gadi is my father, and since I am born in Kusha dynasty, O Raghu legati, I got the name Kaushika. Sage Vishwamitra thus narrating to Rama. So the Rama तांणी केन्ना वन तांणी ताटेक एक मारच्या वताची आपोवन व्हरताची. सो तेन्ना तांणी हे तांगेल हिस्ट्री बरें सांगताची. अनेक रिलेशन कशे आसा की म्हळ्यार परशुराम तुमी पळयाची तांगेले जन्म जाताना तांणी साधू परिवारांत म्हळ्यार ब्राह्मण परिवारांत जन्म जातात. बट तांणी क्षत्रिय तांगेल ब्लड अंतू तांगेल क्षत्रिय असे उरतात. व्हेरी तांगेल पॉवरफुल क्षत्रिय आसा. आणि कौशिक तुम्ही विश्वामित्र मुनीक पळयल्यार तांणी प्रिवियस अंतू तांणी राजवंशाचे तांणी एक्चुअली गादी सुद्धा म्हळ्यार किंग तो तांणी कुश डायनेस्टीचे राज तो कौशिक जाल्यार तांणी कौशिक राज तुल्यांनी विश्वामित्र मुनी जातात. सो तुम्ही पळयात हांगा क्षत्रिय डायनेस्टी तुल्यांनी तांणी ब्राह्मण कुला म्हळ्यार सेज जाताची. सो हे कशी कनेक्शन आहात की म्हळ्यार तांगेल वरे तांगेल पेरेंट्साचे वरे एक लिनियज आसा की पायस तांगेल वरे दिल उरता तांगेल जनरेशना कडेन तांगेल आवयले आवयक दिल उरता. सो तेन्ना ते पायस ती एक तांगेल आवय कोणाक ऋषील आणि ऋषील बायलेक आवय उरता ती बायलेल आवय तांणी एक्सचेंज करून सोडता. सो ते हक्का म्हळ्यार क्षत्रियाक ब्राह्मण जाता ब्राह्मणाल पायस मेळटा आणि ब्राह्मणाक क्षत्रियाल पायस मेळटा. सो ते इंटरचेंज जाले तुलें तांणी तांगेल नेक्स्ट तांणी जावचे चेडू क्षत्रिय आणि ब्राह्मण एक्सचेंज जातात. सो ते तांणी केन्ना कळटा ते ऋषील नाव एवढं आसा तेन्ना बट ते केन्ना ऋषी कळटा तांणी कसं करता की म्हळ्यार तुमगेले एक जनरेशन मुखार घालतात तांणी. तशीच तांगेल पुत्र जमदग्नी जाता भार्गव म्हणटा आणि जमदग्नील पुत्र परशुराम जाता. सो ते कशी ते पायस एक्सचेंज केला का इवन दो परशुरामजी वॉज म्हळ्यार तांणी ब्राह्मण कुलान जन्म जाले तांगेल रगतांतू म्हळ्यार क्षत्रिय हे आशिल्ले आणि कौशिक तांणी राज जाल्या वरे तांणी क्षत्रिय जाल्या वरे पण तांगेले विश्वामित्र मुनी जातात. सो हे एक्सचेंज जाल्या कारणान तांणी हे अशी हे जालें आसा. सो हे विश्वामित्र लेजंड ऑफ विश्वामित्र म्हणून एक चॅप्टर आसा रामायणांत फर्स्ट बालकांडांतू. हे पळया तुम्ही बालकांडाचे 34th सर्गाचे 6th श्लोकांतू हे श्लोक आहेत. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चनाक वचया. हे आम्ही पळयता की भरत
भरत केन्न कळता की म्हळ्यार रामाक वनवास जाला म्हणून तांणी रामाक वापस आपोवचे वताची सो बट तांणी रिटर्न जाताना रामाल पादुके घेवन येतात आणि तांणी ते पादुके घेवन 14 वर्ष पासून तांणी अयोध्यात उरनात थंय खंय की बाजून गांवांत उरता ते गांवां नाव सांगता वे ते गांवां नाव नंदीग्राम इनहेरिटेड भरत नंदीग्राम हय नंदीग्राम करेक्ट विद्यापई माताजी सांगले करेक्ट आन्सर सो नंदीग्रामा लेगीत तांणी 14 वर्ष रामाल पादुके घेवन येनो वास करतात तांणी हे आमी थर्ड अयोध्या कांड अयोध्या की अरण्य कांडाचे 115 सर्गाचे 13th श्लोका magnanimous Bharata, affectionate of his brother, bearing the sandals along belong to Rama on his head, set out for Nandigrama. So ह्या नंदीग्रामांतून आनी भरत आणि शत्रुघ्न दोन उरतात आणि तांणी खंय राबता म्हणून तसो म्हळ्यार नंदीग्रामांत वरे एक म्हळ्यार तांणी अशी कुटीर बांदून उरनाची तांगेले ते प्लेस आनी आसके अजून पसून तांणी कशी तांणी राबताची म्हणून कोणी तरी एक्सप्लेन करता भरत महाराज तांणी मस्त घोर तपस्या करताचे 14 वर्ष ते कसन तपस्या करताची म्हणून सांगता वे तांणी रामाल समजावन नाल डिग्गू कोरनु ग्राउंड राम ग्राउंड लेवल रस म्हणून तागेले पशी सकल येवक म्हणून तांणी नाल कसं म्हणताची खोंडून ते सकल एकदम नामाला पशी सकल न्हिदोका करेक्ट आन्सर थँक्यू विद्यापई माताजी सो करेक्ट विद्यापई माताजी सांगले म्हणके तांणी राम वनवास अंतू तांणी नेलार न्हिदताची हांव नेलारकिंत तगू न्हिदका म्हणून तांणी ते नेल खंडून गुफा से करतात ते गुफा आनी आसके अजून पसून थंय गेल्यार भरताले थंय आशिल्ले भरत आनी शत्रुघ्न आशिल्ले ते पादुके दवरून थंयची तांणी अयोध्याचे राजभारचे म्हणटा बट तांणी अयोध्यात उरनाची ह्या 14 वर्ष तांणी नंदीग्राम म्हणले एक जाग्यार उरतात ओके सो आता आम्ही सुंदरकांडावच्या सो हे आम्ही पुऱ्या लोकांना ऐकलं असा आणि पळेल वरे असा टीव्ही चॅनलार वरे येताची सो ते हनुमान केन्ना छलांग मारता 100 योजना ते योजना तांणी समुद्रातून वताना 3 तांकां ऑब्स्टेकल्स येतात 3 बाधा येतात ते 3 बाधा कसकसा नाही म्हणून सांगता वे What are the सुरसा 3 येता obstacles? सुरसा येता Okay, Surasa. Mika. Okay. Yes. Shruti Shirur. Shruti Mati. Ah. Shruti Shirur. Yes. सांग सुरसा सिमिका आणि हा. आणि एक गोल्डन Correct. माउंटेन Why? ते माउंटेन नाव मैनाक. कसं म्हणतात ते? मेरू मैनाक Why? मेरू मैनाक. पर्वत मैनाक. पर्वत मैनक पर्वत. मैनक पर्वत Correct answer. Correct. मैनक. Shruti Shirur. तांगेले चलेल नाव कसं देवा? शिवांश शिवांश. शिवांश. स्थान चलत. Correct answer. Very good. Thank you. शिवांश. थँक्यू So the correct answer असा मैनक पर्वत फर्स्ट सुरसा आणि सिंहिका हांतू वरे एक डिटेल्स आसाची त्या डिटेल्स तरी आमकां समय आसा जी सो आणि लोक वरे इंटरेस्टार आसा सो मैनक पर्वत तारी मैनक पर्वत कसो सांगता हनुमानाक तसे हांग तू रेस्ट घेवन फल आणि पुस्तक खा आणि वस म्हूण सांगता हनुमंताक तेन्ना जायना हांव स्वामील कार्यान तू तांतू ब्रेक घेवचे जायना म्हणून सांगता वय माताजी थँक्यू मथुरा माताजी करेक्ट आन्सर दिलो सो मैनक पर्वत हंगराज पर्वत शिवन राबता आणि हनुमंताक सांगता तो रेस्ट घेवन फल फुल खावन वचो आरामसे म्हणतो बट हनुमंत म्हणजे टाइम एस्पेक्ट आम्ही पळयता अर्जन्सी ऑफ डुईंग द सेवा आणि सेवा भावान तू कशी अर्जंट जावन काम करता म्हळ्यार खंय रेस्ट घेन अशी हनुमंताला तुला आम्ही शिकित सो सुरसान तू कसं जाता हनुमंत कसं करता तो सांज जाता एकदम आणि तशीच भायर कसं तोंडा सांज वचून जाता? वापस भायर तो ती वय, कसं सांज छाया जाता? तोंड ती छाया कॅप्चर करता ती सुरसा ना माताजी ना शॅडो ना माताजी
त्या नेक्स्ट ती म्हणता मिगेल तोंडा भितर वचून वचका म्हणता एक असता सो त्या निमित्त हनुमंत सना रुपारी एकदम न्हू तीन तोंड आंकोन बंद करच्यो सना वचून वापस भायर येता समथिंग म्हाका उडगास आसना हय हय सो हनुमान कितलो व्हड जाता सुरसा ताज्याकिंत व्हड जाता सो हनुमंताकिंत व्हड जाते वता सो हनुमंता कितलो व्हड जाल्यावर सुरसाकिंत व्हड जावचें ना सो हनुमंत कसं करता की म्हळ्यार तेणे सांज जाता सो ह्या पॉइंट कसं करता की म्हळ्यार राधेश्याम प्रभूजी एक फंटास्टिक क्लास आसा कोणी तरी आयकल म्हणा 3 ऑब्स्टेकल्स अशी तुम्ही सर्च केल्यार येता 3 ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ हनुमान हे हांव थंय त्या क्लासात तुला घेतिल्लो आसा सो त्या तुम्ही सर्च केल्यार तुमकां मेळटा राधेश्याम प्रभूजीन व्हेरी ब्युटिफुली एक्सप्लेन केला की म्हळ्यार आमगे लायफांत वरे अशी जाल्ली उरता सो आमगे लायफांत वरे ह्या 3 ऑब्स्टेकल्स येता की सो फर्स्ट मैनाक पर्वत कम्फर्ट झोन म्हणून की आमी म्हळ्यार आराम से उरच्याक ट्राय करताची म्हळ्यार हनुमंताक तुमी सांगिल्लें होतं सो सेकंड अंत म्हळ्यार सुरसा आमगेले म्हळ्यार भक्त जिवनांत ह्युमिलिटी हे करता आमी होड तुमी होड म्हणून पळोवच्या वचचे हनुमंत फर्स्ट ट्राय करता सुरसाकिंत होड जावचे ट्राय भिवोचे ट्राय करता हांव होड तूं होड म्हणून जावचें येता कडेर हनुमंत केन्ना सांज जाता हांव तुमगेले किंत सान न्हू मस्त सांज जाता ह्युमिलिटी हे करता ते पॉइंट सो त्या हनुमंताक तोंडा भितर पोटा भितर वचून वापस येवन सोडता सो ते आमी ह्युमिलिटी हनुमंताल पळयता म्हणून हनुमंत कितले व्हड जावचे ट्राय केले आनी सांज जावन घेवन वरे सेव केल्लो आसा सो त्या पॉइंट हे करता आनी सिमिकल पास्ट टायमान कशें जाल्लें आसा ते सांगिल्लें तांणी शिवांशान सांगिल्लें सांगता आशिल्लो तो सांगतो देवा वय त्या सिमिका सांग सिमिका तागल शॅडो पकडता हा करेक्ट आणि तागल कडेरीत शॅडो ताका पकडता एनर्जी घेता येस कडेर कसं करता हनुमान कसं करता ते ताका उकल कर सांगा हा तिगल पोट्टांत वता तो आणि मागीर तिका Yes. तिगल तोंडा भितर पोट्टांत भायर येता पोट्टांत Right. तिक मारून म्हळ्यार भायर तिका नाश करता करेक्ट सो नाश तिका करून नाश- उडयता ह्या तिनान तूं हय. पळयता सुरसाक कसं नाही करना बट सिमिकाचा नाश करून उडयता सिमिका रिप्रेझेंट्स एनवी आमी एक जाळ भोगचे म्हणून सांगता की तशात की सो ते जाळ भोगचे कसं नाही ह्याची ना की म्हळ्यार ताका उपाय ना की आमी कशी ओवरकम करचे जाय ना की सो त्या खातीर ते तिका नाश करून उडयता की सो ते पॉइंट रिप्रेझेंट केलो आसा सो जस्ट ते म्हळ्यार तांणी 3 हे ऑब्स्टेकल्स कसं रिप्रेझेंट करता म्हणून सांगच्याक ते पॉइंट ऍड केले सो नेक्स्ट क्वेश्चन आवच्या ओके हे क्वेश्चन म्हाका सूरज माधव प्रभुजीन त्यांनी पेटयला आसा सो हुएवर हे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक रामायणाचे चरम श्लोका म्हणून सांगिता सो कोण आन्सर केलना तांणी आन्सर चान्स करीता बिकॉज हे मल्टिपल चॉईस आन्सर आसा सो कोण आन्सर केलना तांणी आन्सर करीता सो आमी चान्स दिवया वटू लोकांक सो हुएवर टेक शेल्टर इन मी हॅव्हिंग सेड आय एम युअर्स जस्ट वन्स I vow to protect them and grant them fearlessness. So हे राम अभय कोणा दिता आणि खंयचे प्रसंगार दिता सो फर्स्ट ऑप्शन when Lord assured Kevat that nothing will happen on his boat. Second option when Vibhishan came to take his shelter. Third option when Sugriva requested Lord Ram for an alliance. Fourth option when Samudra came to Lord Ram and surrendered to him. So हा श्लोक राम खंयचे प्रसंगारी हे 4 प्रसंगांतू खंयचे प्रसंगारी सांगता कोण ट्राय करता काय कोण आन्सर सांगिल नाशिल्ले विभीषण वय करेक्ट आन्सर विभीषण इज द राईट आन्सर त्या विभीषणाक ऍक्च्युअली श्लोक सांगिल्लो ना श्लोक दुसऱ्याका सांगिल्लो उरता बट विभीषणाक शेल्टर पॉइंट गेल ते श्लोक कोणा सांगिल म्हणून तसे राम कोणाक एकल्याक सांगते सुग्रीवाक आणि खंयचे सर सुग्रीव म्हणता नक्का नक्का तो ऑपोजिट पार्टीचो तो गूढचार अशा पुरो स्पाय अशा पुरो अशी म्हणून सांगता तेन्ना रामाने सुग्रीवा हे श्लोक सांगचे करेक्ट आन्सर माताजी सो विभीषण केन्ना शरणागती जावन येता सो ह्या शरणागतीचे श्लोक म्हणून सांगितले चरम श्लोक म्हळ्यार रामा ल्हान तूं एक फावटी शरणाक आयल्यार वरे केन्ना तरी आय एम युअर्स म्हणून शरणाक आयल्यार राम तांकां एक्सेप्ट करून सोडटा तितले आमी पळयता भगवद्गीतान कशी कृष्ण सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ते भगवद्गीताचे चरम स्पर्श श्लोका म्हणून सांगतात म्हळ्यार
भगवद्गीतातून तुम्ही एक श्लोक काढून घेतला का जी फुल समरी सांगतात त्या श्लोक तशी त्या शरणागतीन तू रामायणाचे ह्या श्लोका म्हणून सांगताची सो तशी हांव आयकल्लो आसा सो श्लोक अशें आसा सक्रदेव प्रपन्नाय तव अस्मि इति चायते याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम सो हे लास्ट युद्धकांडाचे 18वे सर्गाचे 33rd श्लोक हे राम केन्ना सुग्रीव एक्चुअली वचून सांगता की तो एनिमी पार्टीचे राक्षस तो विभीषण ताका आमगेल पार्टीन घेवचे नाका तो म्हळ्यार गुप्तचर जावन असल्यारी कोणा कळता म्हळ्यार तांणी अशी शेल्टर जावन येवन नाटक करून आयल्यारी आणि कसं तरी तांणी स्पाईस जावन तांणी बिहेव केल्यारी म्हणून त्या प्रसंगारी सुग्रीव रामाला सांगता की हाका शेल्टर दिवच नाका म्हणून सांगता बट राम हे श्लोक सांगता ना की कोणे तरी मागेले एक पटी वरे तांणी आय एम युअर्स म्हणून शरणागती राहिल्यारी हांव तांकां शरणागती दिता म्हणून इवन राम रावणाक वरे ऑपॉर्च्युनिटी दिता की मेगेल शरणांत सीताक सोड लास्ट इवन बिफोर किलिंग रावणाक मारचे परिस्थितीर वरे लास्ट एक चान्स दिता की आतपुणी येतालो म्हणून बट केन्ना रावण दिना तेन्ना ताका संहार करता सो हे आमी मॅग्नानिमिटी ऑफ लॉर्ड राम पळयत की म्हळ्यार एक पटी पुणी तांणी मेगेल शेल्टर राहिल्यारी हांव तांकां शेल्टर दिता सो व्हेरी ब्युटिफूल श्लोक आमी त्या रामायणाचे उडगास दवरून घेवचे श्लोक सो आतां नेक्स्ट क्वेश्चन हे इजी आसा सो कोण सांगिल्लो ना तांणी ट्राय करायची विच माउंटेन डज सुग्रीव टेक शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाली सो वाली तुलें सुग्रीव केन्ना धांवन गेल्लो उरता तो एक पर्वतारी वचून गेलो बशिल्लो उरता सो त्या पर्वतात नांव कसं न्ही म्हण सांग येस माताजी राजेश्वरी माताजी तुम्ही अनम्यूट करून सांगेता मातंगा माताजी चॅट बॉक्सवर घाला राजेश्वरी माताजी ऋषिमुख पर्वत वय ते कसल्याक म्हण सांगता माताजी बेगीन ते मातंग मुनी वालीक ते पर्वतारी वाली नाशिल्लो ताका थंय येयल्यारी मरणाचे भंय आशिल्ले ते मातंग मुनी वास करता आशिल्लींची तेन्ना एक पंता आणि दुंदुबिकी म्हणल्यार एक कसं कसकीचे वय माती वय सांगाच कंटिन्यू करा माती करेक्ट आसा तुम्ही दुंदुबी म्हणल्यार राक्षसाक मारून वालीन अशी गुंडायतना रगत थंय पडले मातंग मुनीले आंगार पडले तेन्ना तांणी वालीक शाप दिता की तू आनी हे पर्वतार तू पांय दवरलो म्हूण जाल्यार तुगेलें मरण जावं तशी वाली थंय येना म्हणून सुग्रीव भिवून वचून थंय ते पर्वतार शेल्टर घेतली सुग्रीवान वय दुंदुबी राक्षसाल वरे तांणी हे येता स्टोरी येता त्या किष्किंधा कांडान थ्रू अनेक राक्षस आशिल्लो दुंदुबी आनी अनेक राक्षस येता दोन राक्षसाक वाली मारता अनेक राक्षसा कारण आजान वाली आनी सुग्रीवाल हे जाता पळय कोण सांगता आशिल्लो अनेक राक्षस आसा त्या चॅप्टरान तुझे दोन राक्षस येता दुंदुबी वय दुंदुकारी आणि दुंदुबी दोन एकच अनेक राक्षस मय्यांककी नी माया कसं मायावी म्हळ्यार अनेक राक्षस सो मायावी दोन राक्षस येतात आणि येस मायावी राक्षस आणि तांगेल नाव मायावी म्हणून येता रामायणान तू हांव वाचील प्रकार म्हळ्यार पळयल प्रकार आणि चड इन्फॉर्मेशन म्हाका गोत ना तितले पसून म्हळ्यार पळयल नाशिल्लो तितले सर्च केलें ना सो हे एक सर्च केल्ले की ऋषमुख पर्वत तान तो सुग्रीव शेल्टर घेता सो थंयची तांणी उरता सो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ना आता आमी सीता मैयाले एक तांगेल पास्ट टाइम आनी हनुमंताल कशी मेळप जाता सो सीता मैया हनुमंताक क्वेश्चन आयकूंक घ्या सीता मैया हनुमंताक एक स्टोरी सांगता केन्ना हनुमंत तांकां अशोक वाटिकान मेळचे येता तांकां एक स्टोरी सांगता खंयची एक राक्षस आले त्या राक्षसाल नाव कसं न्ही फर्स्ट ऑप्शन त्रिजटा सेकंड ऑप्शन राब देवा सेकंड ऑप्शन कुंभकर्ण थर्ड ऑप्शन काकासुरा फोर्थ ऑप्शन रावण आता सांग आन्सर सांगेत सांगा वर्ड म्हणायला
ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅರೆ ಮೊಟೋರೋಲಾ ಮನಸ ನಾವು ತಂಗೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ತನ್ನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಗಲ ಥರ್ಡ್ ಮನ ರಾವಣ್. ಅನೆ ಕೊಣತರಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ रावण ना रावण नाही कसल्याक सांगची म्हणवारे सांगता हे प्रसंग कसले आणि सीतामय्या कसल्याक काका म्हळ्यार त्यांनी ते हे राक्षसाले त्रिजटा नाही त्रिजाटा नाही कोतस कोणतरी सांगता काकासुर ऍक्च्युली राम एक दिस सीतेला जांगेरे निदोन असता सो एक कायलो येवन सीतेक मस्त डिस्टर्ब करता कोंकिता तिका कोंकून तिगेले ब्लड येता ते रामाक जागी जाता तेन्ना तो एक किरण म्हळ्यार कसं ते अज्जी हांतू दर्बे हांतू तांतू तो ताका मारता काकासुराक सो आय थिंक करेक्ट येस माताजी बट त्या स्टोरी कसल्याक सांगता सीतामय्यान तांचे म्हळ्यार एक्झॅक्ट स्टोरी सांगा म्हळ्यार सीतामय्यान उडकास दिवच्या नाही कसलं त्या स्टोरी एक्झॅक्ट खंयची स्टोरी सांगित असेल अरे त्या हे exact story सीता आणि कसल्या राम हातून आणि कोणाके गोत नसना ही काणी तू हा. सीता सांग तेन्ना सीता तुगेलो गुर्त धरता म्हणून राम सांगता हा करेक्ट करेक्ट सो त्या पॉइंट मात्र मातेन सांगितला का त्या काकासुरा आन्सर एक म्हळ्यार क्रो उरता चॅट बॉक्सर वरे आन्सर दिला सो इंद्राल म्हळ्यार राक्षस चल्लो म्हणून उरता सो काकासुराल स्टोरी बस जस्ट राम आणि सीतामय्याक मात करतो तांगे ते इंटिमेट असताना दोन लोक असताना मातच जाल्ले उरता सो कशी हनुमंतान सीतामय्याक मेळ्ळा म्हणून रामाक कशी कळका सो त्या खातीर सीतामय्या ते क्लू दिता म्हळ्यार एक हे आसा म्हळ्यार एक म्हळ्यार संदेश म्हळ्यार ह्या स्टोरी सांगल्यार रामाक कळता की म्हळ्यार हनुमंत सीतामय्याक मेळ्ळा करेक्ट आशिल्ली सीतामय्याक मेळ्ळा आनी कोणाक मेळिल्ली ना सो त्या रामाक वापस वताना तांकां एक स्टोरी ते हे सांगिल्ल्या का रामाक विश्वास येता की म्हळ्यार सीतामय्या करेक्ट सीतामय्याक मेळ्ळा म्हणून बिकॉज ते स्टोरी कोणाक गोतूर ना बस जस्ट काकासुरा कशी मारिल्ली उरता आनी सीता आनी राम सोडले आनी कोणें नाशिल्लो उर ना थंय सो त्या खातीर ते स्टोरी सांगिल्ली उरता सीतामय्यान ओके सो ते आमगेले आयचे रामायणाचे लास्ट क्वेश्चन आशिल्ले ओके अनेक बोनस क्वेश्चन विचार सो रामायणान तू 18 सिक्रेट्स आसात म्हणून सांगता बट वन सिक्रेट इज लायक म्हळ्यार म्हाका युजली 18 सिक्रेट्स आसात ते आयकल्ले उरता युजली गुह्य म्हणून सांगतात तर कोणाची युजली सांगना सो कोणा तरी गोतस खंयचे तरी एक सिक्रेट सांगता गुह्य जावन आशिल्ले कन्फर्म जावन आशिल्ले गोतूर का म्हळ्यार अशी तशी सिक्रेट्स म्हणणे त्या 18 सिक्रेट्स म्हणून आसा त्या रामायण श्लोकास रामायणांत आशिल्ले 18 सिक्रेट्स म्हणून आसा आनी तुला एक हांव युजली आयकल्लो आसा ते कन्फर्म ಒಟ್ಟು लोकांक गोतूर माया सीतेल्वे प्रभुजी अग्निदेवालय हंतु एक्सचेंज असता प्रभुजी ते आईल उरताले बट ओके अनेक म्हळ्यार हांव म्हाका गोत आशिल्ले प्रकार हांव सांगता म्हळ्यार ते 18 सिक्रेट्स म्हाका गोत आसा बट म्हाका ते खंयचे म्हण गोत ना सो हांव प्रिपेर्ड जालो नाशिल्लो बट जस्ट बिकॉज वी हॅव टायम आमी अर्ली आसाची सो हांव गायत्री मंत्रार एक सिक्रेट आसा ते कोणा तरी सांगता गायत्री मंत्राक आनी रामायण श्लोकाक ते एक सिक्रेट आसा तांतू रामायणान तू गुह्य जावन हिडन करून दवरला गायत्री मंत्र कशी हिडन करून दवरला गायत्री मंत्र फर्स्ट अक्षर 1000 श्लोकांतुल अक्षर 24,000 गायत्री मंत्र अक्षर वय गायत्री मंत्रांत वय ते करेक्ट आसा बट करेक्ट आसा म्हाका तुम्ही बट फर्स्ट अक्षर गायत्री मंत्रांत येता ओम भूर्भुवः स्वः येताना ते एक जाराक येवचे फर्स्ट अक्षर गायत्री मंत्रांत येता तेन 24 अक्षराक 24,000 हे जावन येता करेक्ट व्हेरी नाईस मातुजी सो हे आम्ही आयकल्लो आसा म्हळ्यार हांव युजली आयकल्लो आसा सो 18 सिक्रेट्स आसा म्हणून सांगताची बट हांव ते नेक्स्ट टाइम केन्ना तरी आमी नेक्स्ट टाइम क्विज केले तेन्ना तांतूंतल्यान क्वेश्चन घेवन येता सो आतां म्हाका गोत नाशिल्लें सो हे एक गोत आशिल्लें म्हाका की म्हळ्यार युजली पुरो लोक गोत उरता की गायत्री मंत्रांत 24 सिलेबल्स आसात आनी आमी पळय ताची 24,000 श्लोकास आसात सो आमी एवरी 1000 श्लोकाचे फर्स्ट श्लोकाचे फर्स्ट
अक्षर घेऊन गेल्यारी कलेक्ट करते गेल्यारी ते आम्ही जोडसून घेऊन ते आम्ही जोडसील नंतर ते गायत्री मंत्राचे हे आहेत की मला गायत्री मंत्र जात घेता घेऊन सो ते एक गुह्य जावन आशिल्ले सिक्रेट म्हण सांगता वन ऑफ द 18 सिक्रेट्स ते म्हण सांगता म्हणजे आम्ही गायत्री मंत्र बरे रामायणांतू प्राप्त जावेत म्हणत अनेक फेमस लोक आसा हा विश्वामित्र मुनीजी एक फेमस श्लोक सांगता रामाक उठयतना एक फेमस श्लोक सांगता त्यात आम्ही पुऱ्या लोकांना ऐकलं असा आणि पुऱ्या लोक ते सांगताची युजली सध्या सांगताचे एक घरात त्या खंयचे श्लोक रामायणाचे श्लोक ते बट आम्ही ते सध्या उच्चार करतात रामायण एक श्लोक आपण पुऱ्या लोक उच्चार करते असं कौसल्य chat box वर सुप्रजा answer आहे राम ना. वय, हा कौसल्य वय माताजी करेक्ट वय त्या आम्ही त्या रामायणांत आशिल्ले श्लोक ते खंयचे प्रसंगार येता म्हणून सांगता हवे कोणी ते कौसल्य सुप्रजा रामचंद्र पूर्व नेक्स्ट येत पळत करेक्ट बट खंयचे प्रसंगारी कोण सांगताची आणि खंयचे प्रसंगार सांगताची म्हणून सांगता हवे कोणीतरी कौसल्य सुप्रजा कौसल्याला नाव येतं मग कौसल्य सुप्रजा म्हणे रामचंद्र ते राम श्लोकच कळत रामाक आणि लक्ष्मणाक आपणहरू वत्ताना विश्वामित्र मुनीना सो ಐ ಥಿಂಕ್ ತಾನೆ ಸಕಾळने हा एक निद्द मस्त टाइम नंतर ताने निद्दोशे ते निद्द सुमार नियम असता विश्वामित्र मुनील ताने घालच्या आहार खावच्याना असल पुर असता तो खंयची एक दिस निद्दतना सकाळने जागो जागोस्कर विश्वामित्र मुनीने त्या सांगच्या आय थिंक म्हाका ऐकलेलं ते शुडगस करेक्ट करेक्ट माताजी आन्सर चॅट बॉक्स अंतवरे मोटोरोला म्हण नाव आसा तांणी वरे सांगलो त्याने करेक्ट आन्सर दिते आसा तावळ चॅट बॉक्स आसा सो विश्वामित्र मुनी केन्ना रामाक फर्स्ट तांणी निदोवचे गेले तांचा युजली सांज चेडू आशिल्लो ते एक प्रसंग येता की म्हळ्यार तांणी रामाक विश्वामित्र मुनी केन्ना आपण व्हरचे तांणी सांज चेडू तेन्ना म्हळ्यार 9 की 10 वर्षाचे सो तेन्ना तांणी बेगीन निदोवचे होते युजली आमी चेडवांक पळयता बेगीन न्हिदता बेगीन सकाळी उठतात सो तेन्ना तांकां चेडवांक जागयतना ते सौंदर्याक पळोवन रामाल सौंदर्याक पळोवन कौसल्य सुप्रजा म्हळ्यार कौसल्य सुपुत्र जावन आशिल्लो रामचंद्र आणि लक्ष्मणा उठयाची आम्ही सकाळीचे कार्यक्रम स्टार्ट करूया सो सकाळी जाते आसा उठयाची म्हणून तांणी विश्वामित्र मुनीजी तेन्ना फर्स्ट रात्री तेन्ना तांणी निदोवताची ताजी नेक्स्ट डे ब्रह्ममुहूर्तारी उठोवन विश्वामित्र मुनीजी तांकां उठयता ते उठयतना सांगील श्लोक कौसल्य सुप्रजा म्हणून श्लोक सांगता तांणी सो हे श्लोक आम्ही पळयता विष्णू सहस्त्रनामान तो केन्ना येता आणि युजली कोण म्हळ्यार विष्णूक जागयतना उठायचे म्हळ्यार सकाळी सांगचे श्लोक हे म्हळ्यार तेका तरी उठयतना म्हळ्यार तांकां विश्वामित्र मुनी अशी जावन हे केल्ले म्हणून ते कौसल्य सुप्रजा म्हणून स्टार्ट जाता श्लोक सो तशी आम्ही पळयता सो थँक्यू एव्हरी वन तुम्ही मस्त ऍक्टिव्ह जनाजी पार्टिसिपेट केले मस्त लोकांना आन्सर सांगले आय होप म्हळ्यार हांव जाल तितले ट्राय केले की खंयचे आम्ही श्लोक आयकलो आम्ही युजली टीव्हीर पळयलो उरता रामायण बट तांतू युजली समटायम्स म्हळ्यार तांणी वरे एडिशनल ऍड करताची बट आम्ही वाल्मिकी रामायणांत पळयता की सुमार गुह्य जावन आशिल्ले प्रसंग आसताचे आम्ही त्या शास्त्र जावन वाचल्यार ते आमकां आनीकय आमगेले मनान चड वता सो आम्ही पळयता आमगेले विश्वरूप प्रभुजीन वरे सुमार तांगेले युट्यूबर चॅनल आसा तांगेले क्लासेस घाला हिंदींत आसा सो ते प्रमाणार आम्ही पळयता आणि वाल्मिकी मुनीले रामायण आम्ही शास्त्र जावन अध्ययन केल्यारी तातूंतून पुरे कॅरेक्टर्स कसो आसा ऋषशृंगाल पास्ट टाइम कसो विश्वामित्र मुनीजीन तांणी अगस्त्य ऋषीले ते एक व्हेरी ब्युटिफुल आसा त्रिशंकुल स्टोरी येता मध्य विश्वामित्र मुनी आणि अगस्त्य वशिष्ठ मुनी आणि विश्वामित्र मुनीक जायना ते कसन रिजन त्या पुरे आसा फर्स्ट तुम्ही बालकांडांत पळयल्यार मस्त मस्त आसा की आम्ही वाचची तितले शास्त्र जावन वाचल्यार तुम्ही वाल्मिकी रामायण.net म्हण मारल्यार वेबसायटार ते येता तांतू फुल तुम्ही पळयता फुल 6 कांडास आसा तांणी उत्तरकांड ऍड केला बट फर्स्ट बालकांडातल्यान तुम्ही क्लिक केल्यार ते फुल येता आणि ते श्लोकास पळयत तुम्ही सो त्या आधारार हांव ते श्लोकास आज पिक केल्ले ते तुम्ही थंय गेल्यार इंग्लिशांत पुरे आसा आणि श्लोक संस्कृतांत आसा सो तुम्ही सर्च केल्यार थोडे समरी वरे मेळटा सो आयज हांव श्लोक खंयचे घेतिल्लो आसा आणि ते सांगिल्लो आसा सो त्या वेबसायटांतल्यान हांव घेतिल्ले आणि ते ऑथेंटीक वेबसायट म्हणून हांव आयकलां म्हगेले एक फ्रेंडातल्यान हिज कौस्तुभ प्रभू तांणी रामायण कन्नडान क्लास दिताची एवरी ट्यूजडे आणि फ्रायडे तांगेले क्लास अटेंड जाता सो तांणी म्हगेले फ्रेंड प्लस तांणी म्हगेले म्हळ्यार हांव तांगेले सेशन अटेंड करता सो तांगेले तुल्यान वरे हांव आयकलां आसा की
ते वेबसाईट ऑथेंटिक आसा म्हणून. सो थंय तुल्यान हांव हे पुरे श्लोक घेतिल्ले. सो कोणे तरी इंटरेस्ट आयकतुल्यान सेशन तुमी इंटरेस्ट जावन आसलेली तुम्ही त्या वेबसायटा वचून आयकूं येता. आणि आमी इन द फ्युचर वरे तुम्ही जावका म्हण जाल्यार आमी असलेच क्विज सेशन्स कंडक्ट करया. व्हेरी वास्ट आसा रामायणान तो ताका सांगता पळय एक ओशनान तो कितले आमी डीप वता तितले ते ओशन व्हड जाता वता. आमी ते डिस्कस करचे गेल्यार मस्त मस्त पॉयंट्स आसा ते रामायणान. सो ते कव्हर करचे जायना. सो जस्ट बिकॉज आमी येस्टरडे एक भूतपूर्व दिवस पळयल्लो आसा. आमगेले श्री रामलल्ला विराजमान जाले अयोध्यान तू आफ्टर 500 years मस्त करसेवेकाले बलिदान तुल्यान आमी हे आमगेले हे सिच्युएशन इन द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री आमी आयले. सो ते सेलिब्रेशन्सा खातीर आमी तांगेले करसेवेकाले बलिदान आज आमी रिमेंबर करया. तांगेले एक नमन करया. बिकॉज तांणी तितले 1990s आणि 1993 तांणी तितले बलिदान दिल्ला का आमगेले हे एक रामराज्य स्थापन जावं आमगेले देशांतू. आणि श्री नरेंद्र मोदीन आमकां एक राईट पाथ दिला. माननीय नरेंद्र मोदीजी आमगे प्रायम मिनिस्टर. सो ते भावनेरी ते मोडारी आमी हे सेशन कन्क्लूड करया. ते कन्क्लूड करता पहिले आज आमी एक आमगेले रिक्वेस्ट करता हांव वारिजा कामत माताजीक. सो तांणी रामायणाचे ब्युटी ऑफ राम श्लोका विथ मिनींग तांणी सांगच्याक म्हणून तांकां हांव रिक्वेस्ट करता. सो वारिजा कामत माताजीक हांव हँड ओव्हर करता सर. सो लास्ट हरे पार्ट ऑफ द सेशन आज आमी हरे कृष्ण माताजी. श्री Over to you, गुरुभ्यो नमः. माताजी. श्री गुरुभ्यो नमः. जय श्रीराम. स्वामी तुलसीदासांनी ह्या रचन केलेले एक रामचरित मानस म्हळेले तांत दुखून आव्हानाचे एक मंत्र म्हाका सांगूक एक अवकाश मेळ्ळेलो आसा. प्रयत्न करता. रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनम पीताम्बर शोभितं श्यामगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्री सीतया शोभितं कारुण्य प्रसागरं प्रियगणे भावितं वन्दे शिवादिसेव्यमनिशं भक्ते सिद्धिप्रदं भक्तिश्च सिद्धिप्रदम्. ॐ ಅಂತೂ रामाले सौंदर्या विषयारी चंदकोर हांनी स्वामी तुलसीदास दानी बरयलेलें आसा. रामाले धोळो कशी दिसता म्हळ्यार तांबडे धळावरी सुंदर जावन आशिल्ले म्हूण. तशीची सुंदर रेशमेचे पितांबर धारण करून आशिल्लो. गाढ नीळ आनी पाचवेक बण्ण म्हळ्यार श्याम वर्णाचो दोन्ही भुजा सुसज्जित जावन आशिल्लो. तशीची मंद हासाचो प्रसन्न चित्त जावन आशिल्लो. माता सीता तांगेल ओट्टू आसल्यारी तांणी हानिके एक सुशोभित जावन दिसत आशिल्लीची म्हूण. तशीची करुणा सागर जावन आशिल्लो. करुणा अमृत सागर जावन प्रिय भक्तगण तांणी म्हळ्यार हनुमंतू सुग्रीव तशी तांगेल भाव लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तांगेले तांणी पुरे ताका श्रीरामाक वंदन करता आशिल्लीची काय.
तशीची सकडे म्हळरी देवदेवते तांणी ब्रह्मू महेश्वरू स्वतः विष्णू समीत रामाले एक पूजन करतशिलीची तशीची तसल एक अद्भुत रामू सकल सिद्धी दितशिलो तशीची मनुकामने पूर्ण करतशिलो भक्ताले सकलाभिष्ट ಈಡೇರಿಸುನು दितशिलो एक रामू म्हूण सांगून हांत वर्णन केलेलं आसा. म्हाका हें पदी म्हणूक अवकाश दिलेला धन्यवाद. काल म्हाका हें पदी म्हणूक एक भाग्य मेळ्ळां. सो अनंत धन्यवाद सांगतास. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू व्हेरी मच. मस्त चंद करून तुम्ही हे श्लोक सांगून दिले, ताजे अर्थ वरे मस्त चंद करून सांगून दिले. हरे कृष्ण प्रभुजी. हांव एक उत्तर सांगच्याक हे करता आसा. तुम्ही शरणागती म्हणलं रामचंद्राले पाय्याक रानार वतन पुरा कांटो नी लागून असतके सीत काढत म्हणता नक काणू का मिगेल शरण इला कांटो ह्या काढची नका म्हणून म्हणतके राम म्हळ्यार कांट्या समीत तिथं शरण दितल तसल तर राम सांगतके रान्ना दुखून तांणी ते हांगा पावलीची तेन्ना भूदेवीक सांगतके भूदेवी तूं पळय येवच वाट्यार पुरा कांटे नेसण ते पुरा काडी म्हणतके कसला काडका म्हण निमगे पळय आतां म्हाका सुद्दां भरत येता तागेल पाय्याक पुरा हे कांट तरी लागला री तोलेक तो यो मिगेल अण्णाक इतले सकड कांट लागलो मिगेल अण्णाक इतले दूख गेले म्हणून भरत रडतलो. त्या खातीर भूदेवी तूं पुरा ते वाटेर अशें पुरा कांटनी काणू ती मातीन मोव करी म्हणून सांगतके तसल रामाले गुण म्हणून हांव आयकलेली. ह्या सांगच्याक म्हाका भारी खुश जालें. थँक्यू प्रभू. हरे कृष्ण. अनम्यूट प्रभुजी. म्यूटर आसाच प्रभू. ओके सॉरी प्रभुजी. ते मला मोबाईलान जॉइन जाला ऑडियो कसं. थँक्यू व्हेरी मच माताजी. वरिजा कामत माताजी का धन्यवाद सांगता रामायण श्लोक सांगिल्लेका. तशीच आमगेले मथुरा माताजीन आमगेले सिनियर जन आशिल्ले मथुरा माताजीन आमकां व्हेरी ब्युटिफूल पास्ट टाइम सांगून दिले रामाक. त्या मोडारी आज आमी रामायणाचे क्विज और स्लॅश इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स कन्क्लूड करया. सो कन्क्लूड करचे पहिले थोडे अनाउन्समेंट